प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 7वो विसवोर वोड 1 ते 13 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 13। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। फारिजियो आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुसालेमांत तावन येवन ताचे सुरशें एकठावले आनी ताच्या शिसांतले कांय जाण मेळ्या हातांनी म्हणचे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पडयले। फारिजियो आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्यांच्या चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात सामके बरे करून धुल्या शिवाय जेविनात आनी तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेविनात आनी ते सांबाळटात त्यो हेरोय सोबार चाली आसात ते यो पात्रां कोळशे आनी कणशाची आयदनां धुवपा विशीं। म्हणटच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात, पूण मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? ताणें परतीपालून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा दोंग्या विशीं आदींच सारकें सांगून दवरलां। ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाकडटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा। तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात अशें बरोवन आसा ते प्रमाणे देवाची आज्ञा साडून मनशाचे चाली तुमी पाळटात। आनी तांकां म्हणलें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडून कितल्या म्हूण हुशार तुमी। तर मोइजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक व आवयक शिरापता तो मरून वचूं। पूण तुमी सांगतात, म्हजे कडले कितेंय तुका उपकारतो तें हांवें कोर्बान केलें म्हणचे देवाक भेटयलें। त्या उपरांत आपल्या बापाय व आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात। हे भाशेन तुमी दिवून आयला ते शिकवणेंतल्यान देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी कोत्तात। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू फारिजियांक आनी धर्मशास्त्र्यांक कडेन उलयतालो। आनी बाबणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो 2000 वर्सां पयलीं तेन्ना मोइसेसाचो कायदो चलतालो। म्हणजे मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे साबाताच्या दिसा देव मंदिरान वचपाचें, 5 पाटी मागणी करपाचें, उपास करपाचें, भिकाऱ्यांक दान दिवपाचें, हें सगळें जें बरोवन दवरलेलें हे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री शिकयताले, ते कोत्ताले। आनी व्हडली चूक म्हणल्यार तांची ते समजताले की ह्यो वस्तू जे कोत्ताले म्हणून देव तांकां मानतलो आनी तांचें आतां तारण जाल्लें म्हणून। पूण बाबणीनो ह्या लोकांची काळजां एकदम पयस आसलीं। पयस कित्याक आसलीं? कित्याक ते फकत भायलो दबाजो करताले। बाबणीनो त्या कोरारान जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना पुरसाल्वेचे पयलीं लोक फकत धर्म करतालो। धर्म म्हणजे कितें? लोक सजमनात धर्म म्हणजे कितें? धर्म म्हणजे कितें? धर्म हांव मागणें करतां, हांव उपास करतां, हांव सगळें जें म्हाका बरयलां तें हांव मिसाक वेतां, हांव तेर्स करतां, हांव मागणें करतां, हांव लोकांक दान दितां, हांव खूब इगोर्जेन वावर करतां। जेन्ना हें सगळें हांव करतां आनी हांव समजतां की म्हज्या कोन्या वरवीं देव म्हाका मानता म्हणून, देव म्हजेर खोशी आहा म्हणून, म्हजो संबंद देवाशी हें म्हज्या कोन्या वरवीं आहा म्हणून हांव चुकतां, व्हडलो चुकतां। कित्याक बाबणीनो आमच्या कोन्या वरवीं पोन्न्या कोराराचो लोक अशें चिंतालो कित्याक जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो, आजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो, आजून आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक नासलें, देवान आमचे भितर रावपाक जायना जालें। म्हणटच जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो तो आतां लोकांक शिकोवंक लागलो। म्हणून तुमी सगळे ढोंगी, तुमी समजतात की तुमच्या उतरा वरवीं तुमच्या कोन्या वरवीं देव तुमकां मानता। आनी बाबणीनो ताणें कितें म्हणलें? ताणें म्हणलें तांकां 13 वडीन, हे भाशेन
तुम्ही दिवन आयल्यात ते शिकवणेंतल्यान देवाचें उतर तुम्ही निर्फळ करतात आणि असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुम्ही करतात. परतून वाचता 13वी ओळ. हे भाशेन तुम्ही दिवंक येताल्या ते शिकवणेंतल्यान देवाचें उतर तुम्ही निर्फळ करतात आणि असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुम्ही करतात. म्हणजे भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, जेन्ना आमचे भितर पवित्र आत्मो ना, आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जायना, आमच्यान देवाचें उतर करूंक जायना. आमी फकत धन करतले हांव जे भाशेन पोन्न्या कराराचो लोक करतालो. पूण आमी आतां नव्या कराराचीं भुरगीं. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो, तो खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, तो आमचे पासत मेलो, मरोन तो पुनरुज्जीवन जालो, सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आतां, आनी थिंचर वचोन ताणें पवित्र आत्मो धाडला. आनी पेंटेकॉस्टाच्या दिसा ताणें पवित्र आत्मो ह्या संवसारान धाडलो. आनी जो कोण जेजूचेर बावार दवरता, जो कोण जेजूच्या रोगतान नितोळ जाता आनी ताजो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां देव ताका आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर शिकयता. पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराची सजमणी दिता. पवित्र आत्मो आमकां उतर सोंपें करता आनी उतर सोंपें आनी सजमणी दिवन आतां आमच्यान तें उतर पाडूंक जाता. आमच्यान आतां देवाची खोशी करूंक जाता. देवाचें उतर आमच्यान आतां निर्फळ करूंक जायना, कित्याक आतां आमी तें उतर सजमून आमचें तें सोंपेपणी आमच्या मनान धरून, आमच्या काळजांत रिगून धरून तें आमी उतर पाळटा. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन पोन्न्या कराराचो लोक फकत धर्म करतालो, हें कर तें कर, मागणें कर, उपास कर, हें सगळें करतालो आनी समजतालो की ताजें आतां तारण जालें म्हणून तो लोक फटवलो. आयज आमकां फटोवपाची गरज ना. आमी जेन्ना मागणें करता, आमी जेन्ना तेस करता, आमी जेन्ना मिसाक वता, आमी जेन्ना कसले मागणें करता, आमी उपास करता, आमी करिना कित्याक देवान आमकां बेसावणी दिवंक जाय. आमी हें सगळें करता कित्याक देवान आमकां सगळें केलां. आतां आमचो संबंद ताजेशी गोठ आहा आनी आमी देखून आमी मिसाक वेता, तेर्स करता, नोवेना आयकता, आमी मागणें करता, उपास करता, दुसऱ्यांक दान दिता, कित्याक आमी देवाचो मोग अनुभवला म्हणून. हो मोग अनुभवला म्हणून आमी आतां मोगान आमचो संबंद देवाशी दवरता. तर भाव भयणीनो, दोग जाणां एकलो करता फकत देव ताका बेसावणी दिवपाक आनी तो समजता की आपल्या पोरण्यावरी देव ताका मानतलो म्हणून तो चुकता. पूण दुसरो करता कित्याक ताणें देवाचो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी बनवला, देव ताका मानता. ह्या दुसऱ्या मनशा भाशेन आमी आयज तान जिवंक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.